कायदो सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून राजकीय दृष्ट्या सुद्धा होच मुद्दो महत्वाचो की इनसेक्युरिटी वाडपाक लागल्या. फाटल्या 50 वर्सां भितर आमी परत इनसेक्युअर जायत चल्ल्यात. पुर्तुगीजांच्या तेंपार इनसेक्युअर आशिल्ले, आतांय आमी इनसेक्युअर आसा. न्ही, म्हाका दिसता जालां कितें की पयले मुक्ती फाटल्यान जे तरेचें वातावरण आशिल्लें तें वातावरण ज्या काळात इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता, शिक्षण वाडटा आनी मनीस हळूहळू आतां हांव मुक्तीचो उपयोग करून घेतलो अशें म्हणटा, त्याच वेळार एकूण आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर आनी जाचो परिणाम भारताचेर जाता, ज्याचो परिणाम गोंयाचेर जाता, आमी पर्यटनाच्या नांवान किंवा एकूण प्रगतीच्या नांवान जे तरेन गोवा ऑन सेल केलें, म्हाका दिसता हो धोरणाचो प्रश्न आशिल्लो. गोवा ऑन सेल हो जो भाग आयलो हातूंतल्यान आमी जे तरेन गोंयांत शिकूंकूय मेळना आनी पोटूय भरना, हीच मानसिकता ताजे नंतर मोठ्या प्रमाणाचेर आयली आनी तिणें आज आमकां अशें ग्रासल्या. म्हाका तर अशें दिसता की आमी जोडलें खूब, आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें, आमी एक सेटअप तयार केलो. म्हणजे एका अर्थान गोंय हें भारता मुखार मॉडेल जावपाक जाय, आनीक सोबीत सुंदर केलें आनी विकपाक काडलें. म्हणटकच मुख्य प्रश्न आयलो तसो की जे आमचे कडेन ग्लोबलायझेशनचो जो प्रोसेस आयलो, ज्यातून भितर गोंयचो जीव ल्हान आशिल्ल्यान म्हाका दिसता आमकां जे तरेन आमी मुक्तीचो उपयोग करपाचो गोंय गोंय म्हणून उरपा खातीर, थंय आमी कमी पडल्या. गोंय मुक्त जाला, गोंयचो प्रत्येक जाण आतां खूब शाणो जाला, पूण तो कित्या खातीर शाणो जाला कोणाक कितली मान्यता आसा. अरे बाब तुमी गोंय विकपाक काडिल्ली बारकी परिस्थिती आमी तयार केली. फरेपणी कितें आहा न्हू, म्हाका जाल्यार अशें दिसता की आमी ही पळय स्वतंत्रताय आमकां मेवल्या, जायते सुवातेर ताचो मिसयूज केला. गैरवापर केल्ल्या कारणाक लागून सेल्फिश इंटरेस्ट गैरवापर कोणी केलो याच्याशी थोडंसं हांव सहमत जायना. कारण अशें आसा की सर्वसामान्य माणसाक 80 पर्यंत तरी सर्वसामान्य माणसाक स्वताचो से गोंयच्या संदर्भांसून नासलो, फक्त मत मारल्याच्या पलीकडे. पण फक्त गंमत अशी जाली की हळूहळू जेन्ना आमच्याकडे पॉलिटिकल इन्स्टेबिलिटी वाढत गेली न्हय, त्याच्यानंतर मागीर सिक्युरिटीचो प्रॉब्लेम येवपाक लागलो. जशी आतां म्हाका म्हाजी सिक्युरिटी जाय म्हणून कायदे आनी सुवेवस्थेच्या बाबतींत आमी विचार करता. पॉलिटिकल इनसिक्युरिटी येयल्या कारणा खातीर म्हाका म्हाज्या हातीन सत्ता आसा त्याचो वापर करप आनी जे जे कितें शक्य आसा त्याचो वापर करून हांवें म्हाजी फुडली तयारी करप हें एक जालें. दुसरी गजाल अशी की आजची जी गोंयची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसतना एका पूर्णपणे सामान्य माणसाक आमी जबाबदार धरता आसतना दुसऱ्या बाजून आमी लक्षात घेवपाक जाय की आमची जी पूर्ण पॉलिटिकल एकूण जी हें आसा न्हय तांकां गोवा कितें हें अजुनूय खबर ना. इट्स सॅड अफेअर्स. सो तुमी कितें म्हणटात, राजकारणी जबाबदार गोंयची आयची परिस्थिती खातीर? आमी केअरफूल रावले ना आमी सगळे लोक. त्यामुळे आमकां जी गव्हर्मेंटां आयल्या ती सगळी करप्शन इतलें वाडलां की सगळ्या लेवलचेर करप्शन जालां. इट इज व्हेरी इजी फॉर अस टू ब्लेम द राजकारणी म्हणजे पॉलिटिशियन्स आनी ते करप्ट म्हणून आमची परिस्थिती. इट इज व्हेरी इजी फॉर अस टू से, पूण तांकां कोण निवडटा? Fact is that they are corrupt. घेवपी असले जाल्यार घेवपी असतात. पण सामान्य लोकांचो निरुपाय जाता. आयज तुम्ही खंयच्याय गव्हर्मेंटाचे, हांव तुमकां इतलें हातून सांगता, जबाबदारीन सांगता, इतली पदां हांवें केल्ली आसा. गोंयांत जे साद्यांतलं सादें जे हें आसा न्ही त्या लेवलचेर सुद्दां करप्शन दिवचें पडटा. एकूय गोंयचो डिपार्टमेंट ना हाचो रायट फॉर मिनिस्टर्स टू डू की करप्शन असलेले प्रत्येक डिपार्टमेंट. तुम्ही एक म्हाका सांगा खंयचे डिपार्टमेंट. म्हाका एकूच सांगपाचें आहा न्हू, हें जें आमी करप्शन म्हणटा पयले सुवातेर आमचे जे पळय व्हॅल्यूज आहा आमच्या जिवितांतले आयच्या हेका ते व्हॅल्यूज काबार जाल्या. उदाहरणाक तुमी मुद्दम पयली असेंब्ली पळयात, 30 लोक आसले असेंब्लीन. दुसरी असेंब्ली पळयात, ते मनीस जे लिडर म्हणून आमचे MLA जाले, मिनिस्टर जाले, राजकारणी, ते पॉपर्स तेणी दुडू करूंक पावले ना कित्याक ते दुडू करपाक गेले ना. पूण जेन्ना आमच्यो व्हॅल्यूज पिड्ड्यार जाल्यो तेन्ना आमी अदीक गैरवापर करूंक लागले त्या कायद्याचो. शेवटी महत्वाचो मुद्दो व्हॅल्यूज पेड्ड्यार कोणी केले? व्हॅल्यूज द होल सोसायटी इज इनवॉल्व. सोसायटी कित्याक जे टुडे आमी पळय सिटिजन्स ना, आमी वोटर्स आसा. आमी स्टिरियोटायप विचार करपाचे सोडून दिवप. आतां आमी जे कितें करता न्हय स्टिरियोटायप विचार आमी कितें करता, मुक्तीच्या नंतर एक पॉलिटिकल सिस्टम एक इवॉल्व करपाचो प्रयत्न करतात.
पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्युशन जायत आसतना जर तितर जर व्हॅल्यू सिस्टम जर रिफ्लेक्ट जाली ना जायत जाल्यार त्याचो परिणाम मागीर त्याचे रिपरकशन्स म्हणून आमकां सगळ्या कडेन दिसता. आमी लक्षात हे घेवपाक जाय की पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व करता आसतना जे व्हॅल्यूज आता तुम्ही जर सामान्य मनशाचे म्हटले जायत जाल्यार व्हॅल्यू सिस्टम जे आसा न्हय हांव हेच्या कडेन तुमच्या खातीर थोडोसो दुमत जाता ते हेच्या खातीर की ही पॉलिटिकल सिस्टमाच्या भितर व्हॅल्यू सिस्टम उरली ना हेचें कारण अशें की तुमी जेन्ना स्वताच्या फक्त पावर पॉलिटिक्सा कडेच कॉन्सन्ट्रेट करतात नॉट फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल. पॉलिटिक्स फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल. कारण सुरवात मुद्दो आशिल्लो की आमी जे म्हणटा की बाबा हे कित्याक लागून जालें हाका खूब कारणां आसात. एक तर गोंयचो जीव ल्हान आनी आमी डेव्हलपमेंटाचो एक अर्थ असो घेतलो की फिजिकल मटेरियल डेव्हलपमेंट इज डेव्हलपमेंट. गोंया कडेन जे तरेची सांस्कृतीक एक हें आशिल्ली घटसण आशिल्ली आमी एकूण राष्ट्रीय प्रवाहात येवपाच्या नादान तिका सुरींग लायलो आनी आज आमची अडचण अशी जाल्या आमचे कडेन सगळें आसा अशें संवसाराक दिसता पूण आमी जर उरतले म्हणजे जो प्रश्न आशिल्लो इन्सिक्युरिटी हाडली कोणे. आज सर्वसामान्य मनशाक जर हांगा इन्सिक्युअर दिसता जायत जाल्यार ताजी मुक्ती खंय आसा. पूण आमचो ज्याचेर आमी भार दवरता जो आमचो संवसार चलयता तो राजकारणी कितलो इन्सिक्युअर आसा. ताणें इन्सिक्युअर कित्याक जावपा जाय आशिल्लें कारण प्रश्न परत थंय आयलो. व्हॅल्यूज आशिल्ले लोक राजकारणांतल्यान कुशीक पडले आनी जो फक्त केवळ निवडून येऊ शकता विनेबिलिटी हो जो पळय प्रकार जाणे गोंय सोपयलें. सो बेसिकली ह्युमन व्हॅल्यूज जे आसात कल्चरल व्हॅल्यूज जे आसात ते व्हॅल्यूज वचत आसात आनी टुडे एव्हरीथिंग इज व्हॅल्यूड अँड व्हॅल्यूड फॉर मनी. जाल्यार ही परिस्थिती तयार. म्हजो परत तोच बेसिक प्रश्न आसा की तुम्ही सगळे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले आसात सांस्कृतीक क्षेत्रांतले आसात तुम्ही प्रशासकीय क्षेत्रा भितर काम केलां तुम्ही राजकीय क्षेत्रा भितर आसात बायलांच्या क्षेत्रांत शिक्षणाच्या क्षेत्रांत सोशियोलॉजिकल हातूंतल्यान कोणे तयार केली अल्टिमेटली ही परिस्थिती. रूट खंय आसा कित्याक आमच्यो ज्यो पॉलिसीज ज्यो आयल्यो सगळ्यो पॉलिसी बऱ्यो आसता पूण तांचें इम्प्लिमेंटेशन करतना हांगा तुवें स्वताचो जेन्ना सेल्फीश इंटरेस्ट भितर आयलो थंयसर ह्यो सगल्यो मागीर सेल्फीश इंटरेस्ट कोणाचो फक्त राजकारण्याचो काय सगळ्यांचो. पयलो सुरवात राजकारणा लागच्यान जाल्या ही म्हाका दिसता त्या प्रमाणे सुरवात. पूण जेन्ना लोकांन पयलें सो यू आर टेकिंग दी ब्लेम एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी. आय एम नॉट रिप्रेझेंटिंग पॉलिटिकल कम्युनिटी बिकॉज आय वॉज ए एक्सिडेंटल पॉलिटिशियन. पूण सांगपाचें तुम्ही सोडून दियात तुमची राजकीय कारकीर्द खूप बरी आहा पूण एक्सिडेंटली पॉलिटिशियन जाल्यार तेच जोडून गेले. सांगता तें इतलेंच की म्हाका अशें दिसलां की हांव जेन्ना इलेक्शनाक रावलो नॉट पंचायत इलेक्शनाक पंचायत 22 years of पंचायत लायफ ऑफ मायन वॉज ब्युटिफूल कांयच हें नासलें. पूण जेन्ना एका असेंब्ली इलेक्शनाक रावलो तेन्ना हांव टीचर येवक म्हाज्या लागीं लाखांनी दुडू ना पूण कशें दुडू दिवचें पडटा लोकांक. एक ग्रूप येता तो म्हाज्या लागच्यान दुडू घेता तेज्या लागच्यान दुडू घेता सगळ्या लागच्यान दुडू घेता निमणो वोट कोणाक मारता देव जाणा. पूण हे आयज कल्चर जाला. बट दिस इज एक्झॅक्टली व्हॉट आय एम सेइंग. व्हाय डू यू ब्लेम द पॉलिटिशियन. जेन्ना लोकच अशे जाले सवय कोण इट इज नॉट सवय कोण लायक बऱ्यो इतल्यो सवय दिसता आवय बापूय टीचर दिता म्हणून सांगता हातून ऑथॉरिटेटिव्हली सांगता एक खंयचो जॉब मेळना अनलेस मिनिस्टर्स आनी तांकां पेड केल्यार लाखांनी आनी ते उत्तर दितात ना तो आनी थोड्या वर्सांनी करतलो ते लाख. पुलीस इज कन्सिडर्ड टू बी द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट टुडे. पुलीस डिपार्टमेंट आय डोंट थिंक पुलीस सगळे आहा आपले खंयचे एक डिपार्टमेंट तुम्ही सांगतली ना म्हणून. सिनारी बाब हांवें आयकलां त्या प्रमाणे सगळ्यांत हाय रेट सध्या पुलिसीचो चलता. पण चलता जायत पण कोण जबाबदार. एक क्रायम जाली की पॉलिटिकल हे बॉस ते सांगता हातून इंटरफियर करू नका हे करू नका अशें कर तशें कर. हे पळय माधू कोण तो महानंदू नायक ताचीच गजाल घेया ताका धल्लो पयलो पॉलिटिशियन आयलो सोड ताका हें कर तें कर शेवटी इन्व्हेस्टिगेशन पळय तो सिरियल किलर सगळ्यो केसीस रिसेंट हे उरूंक ना. सपोज टू बी कंडिशनल बेल पुलिसेचेर एक मिनिस्टर कितें करता तोच ही
तो आणि ताची फॅमिली काय ब्लेम पुलीस मिनिस्टराक करप करता काय मिनिस्टर पुलिसाक करप करता? मिनिस्टर करतात मिनिस्टर ना जाल्यार तुमची पुलीस बरी आसा. नाही पण पळोवंक जाय न्ही मास्टर तसोच हे सकयले. एनिवे आमी एक काम करूया, म्हजे कडेन मातसो दुसऱ्या आमच्या जो वेळ सोंपिल्लो आसा आमी हे डिस्कशन परत मुखार व्हरया. तो पर्यंत एक खूब बरें डिस्कशन चलतालें आनी त्या हातूंतल्यान आमी खरंच जबाबदार कोण हे जबाबदार म्हणजे हांगा वेगवेगळी क्षेत्रांतली लोक आसात. हांव म्हणजे हे म्हणना काय तुम्ही जबाबदार पळयतले हे सगळे या परिस्थितीक फाटल्या 50 वर्सांचो. त्या गजालीचेर आमी विचार करूया. आमी घेतात एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. गोपीनाथ गावसाची वेगळीवेगळी रुपां प्रुडंटाच्या मांडाचेर उजवाड घालता गोंयच्या संस्कृतीक कार्यावळीचेर. दर शुक्रारा बघित रावात प्रुडंट मिडियाचो मान आणि मानावरील सांस्कृतिक कार्यावळी. गोपीनाथ एक रुपां अनेक. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या स्टुडियोत घेवन आमची आयची खाशेली कार्यावळ गोंय मुक्तीच्या 50 वर्सांच्या निमतान तातूंतली ही निमणी फेरी. आमी येदोळच्यान चर्चा करताले हांगा आनी त्या चर्चे भितर आयिल्ले की जबाबदार कोण आयच्या ह्या परिस्थितीक फाटल्या 50 वर्सांक जाल्ल्या. आनी म्हाका दिसता की ताजेर उलोवपाक जबाबदार कोण हांगा फक्त एकमेकांक दोश दिवपाची ब्लेम गेमूच सुरू जातली आनी त्या ब्लेम गेमींतल्यान आमकां कांय मेळचें ना आनी लोकांकय कांय मेळचें ना. म्हाका दिसता मी एक गजालीचेर हांगा भर दिवन उलयल्यार बरें दिसलें की बाबा ही परिस्थिती जर आसा जाल्यार ह्या परिस्थितींतल्यान भायर कशें सरप, उपाय कितें आनी खंय 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 कितें कितें करपाची गरज आसा. फक्त राजकारणां भितर करून जातलें? तुमकां कितें दिसता सर? फक्त राजकारणां भितर करून राजकारण नितळ करून समाज कंप्लीट नितळ वेवस्था नितळ जावपाक शकता? आयचे स्थितींत मुक्तीचो अर्थ कितें अशें जर आमी विचार करता जायत जाल्यार सर्वसामान्याच्या दृश्टीन जर विचार केलो जायत जाल्यार आज सर्वसामान्य नागरीक असहाय्य आसा, अगतीक आसा आनी एका अर्थान निराधार आसा. हें जें जालां हें फक्त एका राजकारण्यान करूं ना, हें राजकारणी ह्या एकेच संस्थेन करूं ना. हातूंत भितर खुबशे घटक आसात. हातूंतली सगळ्यांत व्हडली गजाल अशी जाल्या की समाजाची म्हणून एक घडी आशिल्ली ती उरूंक जायना. हाजे खातीर वेगवेगळे घटक भितर सरल्यात. सादी गजाल अशी आमकां घटनेन स्वायत्त संस्था दिल्यो, स्थानीक स्वराज्य संस्था दिल्यो. तांची स्वायत्तता आमी सोंपयल्या. म्हाका दिसता थंयच्यान आतां सुरवात करची पडटली. आज जी मागणी चल्ल्या जिचे खातीर केजरीवालाक गोंयांत येवन सांगचें पडटा की तुमची ही अमेंडमेंट पंचायत राज एक्टांत जावपा जाय जाल्यार तुमचे सारकी बरी पंचायत राज संस्था. पूण एक गजाल आसा, पयलींची रिजनल प्लॅनाच्या हातूंत भितर बसून आमी पळयलें की रामसभे भितर बसून लोकांनी नाका आशिल्ल्यो गजाली मागल्यो. फायनली त्या कमिटीक ते कमी करून दिवचें पडलें. एक आमच्या लोलयेच्या गांवां भितर 1,28,00,000 कितें तरी मागली. फायनली तांणी जवळ जवळ तातूंतली फक्त 10% दिली. आनी थंय चार्ल्स कुरयान स्टेटमेंट केली दॅट करप्शन हॅज नाव स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप म्हणून. ग्रामसभा लेवलावयल्यान अशी परिस्थिती करप्शन म्हणत म्हणजे तुम्ही चड पावर पंचायतीक दितले आनी पंचायतीक आसा तांकां आनी करप्ट करतले. पूण आसा ती पंचायत शेवटी आपले एरिये पुरतीच कितें करता आनी जेन्ना ह्यो गजाली तोंडार जातात तेन्ना तातूंतल्यान खरें कितें सोदून येता. पंचायत क्लीन उरल्या ना. पंचायत अदीक सद्याक जें कितें पळय चल्लां न्हू, जेन्ना हांव जाल्यार हांव कांदोलीचें सांगता तुका वो त्या वाठारांतलें आफ्टर 83 म्हळ्यार जेन्ना पळय ट्युरिजम येयलो त्या दिसांतान बिल्डर्स भितर सरले आनी बिल्डर्स भितर सरल्या उपरांत आपणाची कामां बेगीन करच्याक दूड दिवपाक लागले आनी हांगासर सगळी वाट लागली. पूण तमाजीन बाब एक गजाल याद धरुया की पंचायतीक जेन्ना तुमी सरकाराच्यो एजन्सी म्हणून वापरतले तेन्ना हेंच जातलें. पंचायती म्हणून जगून दिया हें जायना. जेन्ना पॉलिटिकल एम्बिशन्स वाडत वयताना तेन्ना प्रत्येक पॉलिटिशियनाक पंचायत हातीन धरल्या शिवाय काम जावंक शकना ग्रासरूट लेवलचेर. त्याच्यामुळे कशें जाल्लें आसा की ग्रामसभाचे रिझोल्युशन सुद्धा पॉलिटिकल मनीस आसा तो मॅनेज करतो. आता कितें तुम्ही म्हटले 83 टुरिझम येलो नाही. टुरिझमच्यामुळे जमनीचें महत्व वाडपाक लागलें. जमनीचें महत्व वाडल्या कारणा खातीर जमनीन इन्व्हेस्टमेंट करणारे जे आसात भायर अनेक बिल्डर्स भितर सरपाक लागले.